प्रधानमंत्र्या सयत देशातल्या खुबशा फुडाऱ्यांनी सोशल मीडियाचेर डिस्प्ले पिक्चर बदलला आणि ऑपरेशन सिंदूर हे चित्र दवरला। ह्या घडणुकेक एक वर्ष पुराय जाले। बळी पडिल्ल्या कुटुंब वांगड्यांक सहानुभूती आणि बळी पडिल्ल्यांची याद म्हूण ही कृती आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयल्यात। RDX खातीर परवरच्यान दत्ता मुरगांवकर। ऑपरेशन सिंदूर ज्या पद्धतीचो घुसखोरांनी म्हणजे सोदून काढून हिंदू दादल्याचेर तो गोळीबार केल्लो आणि वयल्यान तेच्यानी सांगलें मोदी जी को जाके बताव हें जें सांगिल्लो आणि त्या सगळ्या घुसखोरांक सोदून काडून तांकां मारले आणि त्या ऑपरेशनाक ऑपरेशन सिंदूर हें नांव दिलें। त्यावेळी अशें म्हटलां की सिंदूर नहीं मिटने दूंगा, आमच्या बहिणींचो सिंदूर आपूण केन्नाच मिटून दिवचो ना। त्या ऑपरेशन सिंदूर फाटलें थीम आशिल्ली आणि ताकाच लागून ताका ऑपरेशन सिंदूर हें नांव दिल्लें। म्हणून आज एक वर्ष पुराय जाता आसतना अशा पद्दतीचो इन्सिडंट हो आमच्या देशात परत केन्ना चुकून सुद्दां जावचो न्ही हाज्या खातीर पुराय आमचे सेक्युरिटी फोर्सीस ऑल डिफेन्स सेक्युरिटी फोर्सीस खूब बऱ्या पद्दतीचें काम करतात आणि जो बदलो घेवपाक जाय त्याच पद्दतीन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल सैन्यांनी वचून तो बदलो घेतलो। हांव तांकां सॅल्यूट करतां, हांव त्या सगळ्या सैन्यांचें अभिनंदन करतां जेंच्यांनी बदलो घेतलो त्या सगळ्यांचें अभिनंदन करतां आणि सातत्यान आमी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हांच्या लिडरशिपीच्या सकयल त्या देशांतली घुसखोरी ही सोंपोवपाक शकले हें आमच्या खातीर गौरवाची गजाल आसा। म्हणून एक वर्ष पुराय जाल्याच्या बद्दल आमी जे त्या हितून जे लोक सामान्य मनीस जे शहीद जाले, सामान्य म्हणजे जे गोळीबार जालो ओके तांचो जीव गेलो ताका आज याद करता परत एकदा तांच्या फॅमिलीच्या बरोबर आयजूय आमी आसा दाखोवपा खातीर आमी जो DP जो चेंज केला म्हणजे प्रधानमंत्र्या पासून की ऑलमोस्ट सगळ्या लिडरांनी चेंज केला की आमी हो क्षण विसरूंक ना आणि हो क्षण परत कदापि विसरचे ना हे दाखोवपा खातीर आमी आमचो DP चेंज केला।